जुवांवा परमोणी शुभ वर्तमान आवेसोर 15 वळी 1 ते 27. जेजू खोरी दाखवेल. हांव खोरी दाखवेल आनी म्हजो बाप कुळवाडी. म्हजे सोवे रिगलोलो ना जावन फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो बेंडता. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितोळ जाल्यात. म्हजे सोवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रिगून रावतां. जशें एक फांटो दाखवेलींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तुंगी फळां दिवंक जायनात, तशेंच तुमी म्हजे सोबी रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जीं कोण म्हजे सोबे रिगून रावतात आनी जांचे सोबे हांव रिगून रावतां तीं सुबाम फळां दितात, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. म्हजे सोवे रिगून रावनात तीं एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारकीं सुकतात. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सोवे रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सोवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबाम फळां दिवचीं आनी म्हजे शीस तुमी जावचे हातूं म्हज्या बापाक महिमा मेळटा. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. जशें हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी असो ताच्या मोगांत हांव आसां, तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा तुमी सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी खुशालकाय तुमचे सोवे आसचे खातीर आनी तुमची खुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग कोणाक ना. म्हजे आज्ञा प्रमाणे तुमी चलशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें की तुमकां विंचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवचीं, तोखता तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवें बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. संवसार शिसांचो द्वेस करतलो. संवसार तुमकां जळटा जाल्यार तुमकां जळचे आदीं तो म्हाका जळला म्हूण जाणो जायात. तुमी संवसाराचे आसल्यात तर संवसार तुमकां आपले म्हूण मानून तुमचो मोग करतलो आसलो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय म्हूण आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विंचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जळटा. चाकर आपल्या धोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां. त्या उतराचो उगडास दवरात. तांणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. तांणी म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय सांबाळतलीं. पूण हें सगळें म्हज्या नांवा पासत ती तुमकां करतलीं, कित्याक म्हाका पाठयला ताची तांकां वळख ना. हांव येवंक नासलों आनी तांकां म्हजो संदेश हांवें दिवंक नासलो जाल्यार तांकां पातोक आसचें नासलें. पूण आतां तांचें पातोक तांचेर थापिना जावं
तांकां निमितूच ना. म्हाका जळटात तीं म्हज्या बापाकूय जळटात. दुसऱ्या खंयच्याच मनशान करूंक नात तसल्यो करण्यो हांवें तांचे मदें करूंक नासल्यो जाल्यार तांकां पातोक आसचें नासलें. पूण आतां तांणी हें सगळें पळयलां. तरी आसता तीं म्हाका आनी म्हज्या बापाकूय जळटात. कारण नासतना म्हजो द्वेस धरतात. हें तांच्या शास्त्रांत बरयल्लें उतर घडूंक जाय म्हूण अशें जालें. हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शारोती पाठयतलों. तो बापासून निपजवता आनी देवा संबंदी सोद उगडापें करता तो आत्मो. तो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात.